बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्पोर तुमचे सव्य आसूं ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता म्हयन्याचो उगडास करून आना मारिया वाजी आमचे भयणी खातीर देवान तेची काकलूत करून सासणीक विसव तिका फावो करूंक तिचे खातीर मागुया जोन दिसा निमतान आमी मागता मिंगेल आंतोनियो फेर्नांडीस काजराच्या वर्सा निमतान डॉमिनिक आनी दामिलिना फेर्नांडीस तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो जोन दीस मनयतात काजराचें वरोस मनयतात तांकां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचें भोगसणें मागुया हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओकेपणान बापा मुखार धरुया कितें भाशेन हे पिडे खातीर मागुया जायत्यो केसीस वाडत आसात जायतीं मरण जातात देवान सगळ्यांक आमकां राखूंक सांबाळूंक मागुया बरी भाशेन ही पिडेक सांपळलेल्यांचो आधार आलाशिरो तांची सेवा करतली आमची हेल्थ वर्कर्स आसात फ्रंटलायन वर्कर्स आसात तांचेरूय बरो पेस पडटा जायती उदीक गंभीर परिस्थिती तांची जातल्या आनी जाता देवान सगळ्यांक तांकां आमकां राखची सांबाळची वेगनूच हे पिडेंतली आमकां निवारची म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा सैम ताची पुर्विल्ले वडविके परस व्हडतें करून तुवें उबारलाय उतरा व्हडत्या मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास धर पवित्र स्नानाच्या गुठा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलें तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदांकाळ सांबाळून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासोड चलयता सासणाच्या सासणाक दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप पावलो आनी ताच्या सांगाती पाफोस्तान तारवार बसून पांफिलेच्या पेरगाक गेले
हांगा थावन तांकां सोडून जुवांव जेरुजाल्याक परतलो. पूण हेरां सोगलीं पेरेगाक थावन फुडें वचून पिसेच्या आंतोकेन पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसलीं. सुमूट तितलीं आनी प्रवाद्यांची पुस्तकांतलीं वाचपां जातोच थंयसरलीं अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमचे पोरजेक उपशान करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भोक्ती कोतेल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडलीं आनी तीं विदेशी कोशी इजिप्तांतलीं आसलेलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां ओर्यांत सांबाळलीं. कांत 7 राष्ट्रांचो बोस करतोच सुमार 47 वर्सां पुर्यान तांचो देश इस्रायलाक दिलो. ह्या उपरांत सामेल प्रवादी हे पुर्यान तांणी तांकां निकडायलीं. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पुर्यान तांकां बेजेमीच्या कुलाचो किसेचो पूत सावलू दिलो. मागीर तांकां निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजायलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खोशी तो कोत्तलो. आपले बासावणी पोरमोणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायेलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जानवाईन आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवचे वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनी एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वानाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेलें म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिळगेंतले पिळगेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखतात तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तसोच तुजें विस्वाशीपण. तुवें थंय ओकोंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजे पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट कोत्तलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेलें. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जोयतिवून जायत वेतलो.
तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारुणाचें खडप साबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटेलें. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गवाय, मेलेल्यांतलो मालगडो, दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमचीं पातकां. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. Swyspor तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्य असो जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्य शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हळे, हांव तुमकां सोत सांगता, आपल्या दोनयावून चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाठयतलो कोण आपणाक पाठयला ताचे वून व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना, कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदीं हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे बखनी तुका क्रिस्त. प्रितीचे भवमरीनो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटले देवाच्या उतराचो जाबा. आनी खऱ्यांनीच आयची दोनूय वाचपां सर्वेस्पराच्या मोगाचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. पयल्या वाचपान दोरगुताच्या इतिहासांतल्या वाचपान जेन्ना पावलू आनी ताचे बराबरचे सांगाती पाफोस जावन पामफिलियेंत वेतात, पुनर्जीवन जाल्ले जेजूक एके भाशेन ते पोरकोटूंक आपणाक विचून काडला हें ओळखून घेवन ह्या त्या गांवांनी शारांनी वेतात. तेन्ना अशेंच आयच्या पयल्या वाचपान घडटा. ते वेगवेगळ्या गांवांनी वचून शेकी आंतियोकेक पावतात आनी थंयसर आंतियोकेक पावून देवस्थानांत भितर सरून हे देवस्थानाचे अधिकारी आसात ते तांचे सरशी येतात आनी एके भाशेन पावलो खंदांच्या सांगात्यांक सांगतात, तुमी उपशाम दिवंक सोदतात जाल्यार दियात, तुमी उतर परगटूंक सोदतात जाल्यार दियात, तुमी सेरमांव करूंक सोदतात जाल्यार करात. कित्याक ह्या देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांक तांचे आपोवणे तांचे जिवीत खबर आसतली. आनी त्या वेळार बाबा पावलो आपल्या सांगात्या बरोबर ही ऑपॉर्च्युनिटी, ही संदी घेता आनी थंयसर रावून जें कितें देवान सुरवेक थावन शेवट पर्यंत केलां आमचे सोडवणेचो इतिहास एके भाशेन हो पोरचे मुखार दवरता. पोरजा कोश्टावताली, कोण परी देवान तांकां निवारली. पोरजेक राजा जाय आसलो त्या वेळार पोरजा देवाक उलो करता, मागणें करता, तेन्ना देव हे पोरजेक राजा फावो करता. आनी राजा खंयचे कुडयेचो, कोण तो राजा. आनी शेकी मेळून जेजू येवचे आदीं जुहां बातिस्ता पर्यंत बागेंत पावलो एके भाशेन हे पोरजेक आमचे सोडवणेचो इतिहास हाचो उगडास करता. देवाचो मोग एके भाशेन तांकां उगडास करता.
आजच्या शुभ वर्तमानांत बाबा भयणीनो जेजू आपल्या शिसांक उगडास करून म्हणटा जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका जो कोण हांव धाडटा ताका मानून घेता हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. दुसऱ्या उतरांनी जेजूय बी आपलो मोग आपणे विचून काडलेले आसोवे आपणे पाठवलेले आसोवे आमी अनुभवूंक आमकां उगडास करता. ह्या वावरा खातीर आपणे विचून काडल्यात. ह्या वावरा खातीर आपणे जांकां कोणाक पाठयल्यात तांची उतर मानून घेवन तांकां जिवितांत मानून घेवंक आनी तातूंतल्यान आपल्याक मानून घेवंक आनी आपल्याक मानून घेता तेन्ना आपल्याक पाठयला ते देवा बापाक मानून घेता. एके भाशेन ह्याच मोगाचो आटाप जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतूय बी करता. आज इमिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देव सदां सदांकाल आमचो मोग करता. आमच्या मोगान तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां आपल्या मोगान सगल्यो गरजेच्यो वस्तू तो फावो करता. शीम मेर नासलो तो मोग आमकां दिसा दिसपटी अनुभवूंक दिता. देखून इमिसाचे भेटेन वांटो घेतना ताच्या मोगाचें दूत जावया ताच्या मोगाक गोवाय दिवया आनी जेजून जे परी मोगाक गोवाय दिली तेच भाशेन ताच्या मोगाचें दूत मोगाचें शीस मोगाचें गोवाय आमकां कर म्हूण इमिसाचे भेटेंत मागुया. बेटोने वेलार कायोन गावुया देणी आमची C14 पेज 34 C14 पेज 34. देणी आमची बेटोन हाता आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोना तूं गोरपिता स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता गोवा उंडो आल्तार हाता नाकांचो रोस सोबोर पिता आमचे सुखदूत सोर्बे दोयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हेच तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवो सर्वेस्पर मानून घेव. भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा धुपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोड तुजे मुखार जोडूं दी. ओत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोले ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवळायेन आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुणोती करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपुर्तायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससूकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो
तुम्ही समेस कियात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच तांणी काल्स घेतली तुका नव्याने तीन वास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Povertă să cut purgotia, Gesù melo, Gesù ci vonzala. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा मरेंची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्परा देवाचो मोग सदां काळ वाकाणटलो. खऱ्यांनीच देव आमचे सवें आपलो मीत मेन नासलो मोग दाखयता. आमकां आपल्या मोगान भरता. मोग आपलो चाकूंक तो आमकां दिता. आमची सोडवण ताणेन केल्या. दिसा दिसपटी मोगाच्यो घडण्यो तो आमच्या जिवितांत फावो करता. ह्या वेळार देवाच्या उपोट शिमेर नासलेल्या मोगा खातीर आनी तातूंतल्यान ताचें बरेंपण आमकां फावो जालेले खातीर जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतानी रासवर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमची सोफी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर.
देवाचे इशले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे इशले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया देव जाता मनशाचे खाण D7 page 50 D7 page 50 Chekan Niplolonia rupa Nane vadle bhukena Pium dile tanelam Datso maimo mitmena shilo Datso maimo mitmena shilo Datso maimo mitmena shilo Datso कोरोना व्हायरस ही पिडे सुमयार आमकां राखूंक सांबाळूंक मागणें सोरपदवेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खी रोचणेचो तूं अप्रिमीद मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळा येवन आयकून घे ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन
प्रार्थूया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सोयीबाक तूं खोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. भवमरीनो उगडास कोतांव सरकारान आज सांजे थावन हें लॉकडावन जाहीर केलेलें आसा. बरे भाशेन पाळुया. गरज आसा जाल्यारूच भायर सरया, बेश्टी भायर सरची न्हय. आमचो जीव दुसऱ्यांचो जीव राखचो, सांबाळचो आनी बरे भाशेन हे पिडेचेर जैत व्हरूंक जवणेकल्यान आदार करचो. दुसरी कळवणी म्हळ्यार आज ही आमची इगोर्जेन जातलें तें निमणें मीस. फाल्यां थान आमची इगोर्जेची दारां बंद. फाल्यां थान आनीक आनीक ही मिसाची पेट लोकां खातीर पोरचे खातीर जावची ना. पूण दर दिसाक सदांचे भाशेन पयलीं करतलें हांव तें 7:30 वाजता आमचे GCTV लायव्ह, यूट्यूब लायव्ह हाचेर आमकां तें पळोवंक मेळटलें. तातूंत आमी वांटो घेवंक जातलो. देखून फाल्यां थावन इगोर्जेन येवपाचें मातशें बंद करचें, कित्याक इगोर्जेचीं दारां सगळीं आमी बंद दवरतल्या. पूण सांगलां ते भाशेन सदांचे भाशेन 7:30 वाजता ही आमचें मीस GCTVचेर लायव्ह आसतलें. बरे भाशेन तुमी समजून घेतलीं, मानून घेतलीं म्हूण आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सोबी असो. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Amen. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बुडुपकार. शेवटाक गायन गावया. पोवीट बेट मिसाची F17 page 93. F17 page 93. Poवीट बेट मिसाची सहली कोपार सोर्गीचे सूख देवले आमच्या काळजात दोन्यार कामची तुका सोबत केलोय म्हूण हो बोला बोलतो उपकार करून आमची काळजां तुजे आल्तार थंय भेटून तुका सोगलो आमचो भाव आमचे मिसकेना जावचें ना कोपार तुज्या